समग्र शिक्षाचे एफर्ट्स चालूच आसा. हं. सो जस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन म्हणप हें बरोबर न्ही. सो आमी त्या भुरग्यांक स्कुलानूय एडमिशन 2 जाणां भुरग्यांक स्कुलान एडमिशन दिलें. तांचे कडेन कांयच डॉक्युमेंट नाशिल्ले. सो तांकां आमी मेन स्ट्रिमीन हें करपाक बेजीक ट्रेनींग दिलें आनी आतां त्या 2 स्कुलान आमी 2 भुरग्यांक एडमिशनां दिल्या. पूण थोड्यांक कांयच खबर नासता. सो तांकां अक्षर वळख करून दिवपाची, बाकीच्या सगळ्या स्कुलांक रेडी करपाचें हें काम आमचें चालू आसा. आनी त्या भायर जे एडल्ट इलिटरेट्स आसा त्या खातीर उल्हास म्हणटा ती सेंट्रल मिनिस्ट्रीची स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता. त्या उल्हास म्हणटा त्या हातून आमी पयलीं अरावंड 3000 लोक निरक्षर म्हणून हें केल्ले, आयडेंटिफाय केल्ले. आनी तांकां कशें तांची शिकोवपाचें, तांची लिटरसी कशी एटेन करपाची आनी गोंयांत आमी 19 डिसेंबर म्हणल्यार आमचो गोवा फूल लिटरेट स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसा. तातूंत आनी एक आमी फुडें इनिशिएटीव घेतला की आमकां अशें दिसून आयलें की 3000 जे आयडेंटिफाय केल्ले तातूंतले थोडे लोक अजून मिस आउट जाल्ले. सो आमी स्वयंपूर्ण मित्रांक भितर इनवॉल्व केला आनी स्वयंपूर्ण मित्रांक सांगलें जर आमकां जर तुमच्या तालुक्यान तुमच्या एरियेन जर सगळे लिटरेट आसा तशें सर्टिफिकेट दिवचें. नाजाल्यार कोण इलिटरेट आसा तो आमकां दाखोवन दिवचो. सो आमी ताचे लिटरसी वील टेक केअर ऑफ. सो आमी इतलें एन्श्योर करतले की एडल्ट पासून तांची लिटरसी आमी फुलफील करपाक आमी ट्राय करता आनी तो प्रयत्न चालूच आसा. आनी आउट ऑफ स्कूल हो वेगळो इशू. हे 6 वर्सां ते 14 वर्सां मेरेनचे भुरगे आनी ते परत सांगता की मायग्रंट लेबरर्स आसा पळय न्ही तांचे भुरगे आनी ते आज हांगा आसा फाल्यां थंय आनी केन्ना 100% मायग्रंट भुरगे म्हणटा तुमी ते. नॅचरली गोंयचो गोंयचो म्हाका दिसना कोण तरी भुरगो स्कुलाक वचनासतना आसा म्हणून. इवन जे पळय स्पेशली एबल्ड भुरगे आसा पळय न्ही ते पासून आमच्या स्कुलाक वता. सो गोंयचो खंयचोच भुरगो शाळेच्यान पयस ना.